MP साउथ गोवा जो पळय उलयला की हॉटेल आसा, हॉटेलाचेर वेबसायट येता आनी हें अशें कित्याक करता, हितून हें तरी हें आसा तें आसा म्हणून जर तो उलयला जाल्यार जाल्यार तो व्हिडिओ तुमकां आमी शेअर करता. तर सायट कोणाच्यानूय करपाक जाता आनी कोणें सायट करून घालपाची ताका प्रॉब्लेम ना. पूण हांव जर समज म्हागे हॉटेल आसत न्ही, म्हणजे हॉटेलाची सायट, हांव तेजो ओनर, हांव त्या लोकांक सर्वीस दितलो की तितलें सगळें करता. हांगा कशें आसा ह्या गोश्टीचेर आमी जे जाग्यार पळय वयता एक्टिविटी करपाक, ती एक्टिविटी करपाची जी पळय कंप्लीट एरिया आनी तेजे ओनर कोण आसा, तेजो ओनर गव्हर्मेंट वायल्ड लायफ फॉरेस्टाचे आसा. आतां ते जर समज जर वायल्ड लायफ जर फॉरेस्टां आसा जायत जाल्यार ते कोणी ती सायट बीट करपाक दिना असो आमचो हेतू ना. ते पयलीं चलतालें बी. ते चलतालें तें परत कितें जालें, हें सगळें म्हणजे स्ट्रीमलायन करपाक सरकारान जे पळय स्ट्रीमलायन करपाचे जो पळय इश्यू घेतलो, तो घेवपा फाटल्यान कारण कितें आसा की कोणाच्यो जे पळय गेस्ट येता थंय तेंचे भायल्यान सगळ्यो ज्यो पळय कंप्लेनी तक्रारी तेंचे कितें आसल्यो त्यो डायरेक्ट टुरिजम डिपार्टमेंटाक न्हय जाल्यार हांव चेअरमॅन म्हणून टुरिजम कॉर्पोरेशना येतालें. आनी ते येयल्ले कारणान कितें जातालें की कित्याक लागून हो प्रॉब्लेम आसा आमी पळयताले. मागीर कितें जालें थंय ते अशें करून सगळें कंप्लीट बुकींग करपाचो विशय आसा तो दलाली जावपाक लागली. काही लोकांच्यो तक्रारी जाल्यो पुलिशेन. हें सगळें एवॉयड करपाक लागून कितें केलें, हें सगळें एवॉयड करतले जाल्यार कशें करतले. तर सरकाराच्या डायरेक्शना प्रमाणे आमी तें ऑनलायन बुकींग करपाचें ठरयलें. तें चालूय आसलेलें आनी त्या लोकांक विश्वासाक घेवनूच केलें, जे पळय कोण कमिटी आसलेले तेंकां. कॅप्टनाक सांगपाक सोदता की तेणी हे सगळें स्टेटमेंट करचे पेक्षा, व्हडले व्हडले उलोवचे पेक्षा तेणी कितें करपाक जाय, तेणी पयलीं सगळें समजून घेवपाक जाय. आनी समजून घेवन ह्या लोकांक आमी कशे पद्दतीन बरे सेवा दिवपाक शकतले टुरिस्टांक, एज वेल एज ह्या आमगेले जे पळय आसा स्टेक होल्डर ताका कितें दिवपाक शकतले, हे थोडेशें जर तेणी जर केलें जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता तें चड बरें जातलें. कित्याक तो उलयला त्या कोतान म्हाका दिसता की तेणी हेजेर अभ्यास कांय करूं ना. अभ्यास केल्या शिवाय तो उलयला.